सकाळचो वारो येयलो खंय तरी तुमच्या घराचेर आम कसो हें लुकसाण जालां कितल्यांक सुमार हें सादारण 10 ते 10:30 येतो भितर। तुमी कोण आशिल्ले घरान? हांव आसलो, हांव मागे आई पळय दारार आसली आनी हांव हांगा आसलो। कितल्या हांव मुखार झाड पडटा म्हणून पळोवपा येयलो, वारो अशी वायटूळ मारली आनी तितल्याक हांव पळोवपा म्हणून येयलो। पळय जाल्यार हो आम घसघस करून हांव ताका कटींग करता पळय तो घसघस करून कटींग करता हें जालो म्हणून हांव हे सायडच्यान पळय हे सायडच्यान धांवलो आनी आई भितर उरली। आई म्हणटा आई गेली दिसता अशें म्हणून। कितली जाण घरा आसता तुमी? आमी सगळीं टोटल 5 जाणां, पूण म्हागे चेडो हॉस्टेलां आसता आनी चेडू सकाळीं ट्युशना लागून मडगांव गेल्या, बायल नुस्तें हाडपाक गेली। आतां कितें लुकसाण जालें तुमकां घराचें? लुकसाण म्हणून म्हाका सादारण 3 लाखां सुमार जालां। 3 लाखां सुमार। आतां हो आमो आसता तुमगे काय? ना, आमगे सगळे कोमुलदार जाता। कोमुलदार। आतां तुमगे कितें लुकसाण जालें? खंयचे कितले रूम आसले घराक? घरांत रूम म्हळ्यार हो एक फ्रंट गॅलरी गेली, प्लस गाडी मातशी डॅमेज जाल्या, प्लस फाटल्यान सगळें आमगे किचन टॉयलेट तो सगळें गेल्या। भितरली गोश्ट भितर कितें डॅमेज जाल्या? भितर बांदचे वस्तू जाले ते सगळे डॅमेज जाल्या। आज हे पावसा आनी वाऱ्याचे खंय तरी तुमच्या घराचेर आंब्याचें झाड कोसळ्ळेलें आसा, कितें जालें? वारो येयलो आनी ते वाऱ्याचेर पावस आनी वारो दोन वांगडाच येवन जाले की वाऱ्याचेर ते झाड पडलें आनी आमी घरा माय मागे आसलेली, घोव आसलेलो आनी हांव आसलें म्हणल्यार हांव तेन्ना नुस्तें हाडपा रस्त्यार गेल्लें। हांव रस्त्यार साकून येता म्हणल्यार झाड कोसळून पडलें म्हणटकीर हांव धांवत येवन बेगीन तांकां उलो मारलो। उलो मारतकीर ती म्हणपा लागली आमी आसा बरी, तूं भिनाका, म्हाका येवपाक सुद्दां मेळना जालें। हांव सायडीच्यान धांवत येवन तांकां पयल्यार ती दोगांय तो धांवत भायर गेल्लो म्हणून तो साल्वार जालो। हेजे पयलीं आमी 5-6 फावटी कलेक्टरां आनी मामलेदारां लेटर दिल्लें आसा की ती झाडां कापची अशें म्हणून। हेजे बद्दल दिल्लें आतां झाड पडले? झाड पडले तेजे बद्दल मांव आसतना 10 वर्सां पयलीं मांवान म्हाजे 10-15 वर्सां पयलीं मांवान म्हाजी कलेक्टरां आनी मामलेदारां लेटर दिल्लें की आंब्या झाडां कापची अशें म्हणून। आमकां घरा तेंकोन आसा आनी एक ना एक दीस ती पडटली आनी आमकां त्रासां उडयतली म्हणून। तेजे नंतर आमी बीन कितले फावटी म्हणजे अशें करून सांगलें, पंचायती सांगलें, मागीर कलेक्टरान सांगलें, कोण तेजेर एक्शन घेतली ना। कितें सांगताले ते? तुमी हे कंप्लेंट दिले कितें? करताच म्हणटाले, म्हणजे हें करता अशें म्हणून सांगता। हालीं आतां पळय सगळे हांगा वाड्यार नंबर बी घालून गेल्या। करून तशें पंचायतीच्यान माया जांगळे आमची पंच आसलेली, सरपंच आसलेलो, ते वालेती आमकां प्रॉब्लेम जाताले वर्सा उदका लागून। सगळें उदक एक फावटी अशें येवन आमच्या घराच्यान वचोन तेन्ना घराचो प्रॉब्लेम जावन आमचो घर मोडलेलो। मागीर पोरूं तशें मायाक सांगलें आमी की आमकां हे आमी आसा पळय ही झाडां फाटल्यान स्पेशल दाखयल्ली तांकां व्हरोन आपूण हाडून, ही मातशी मारून घे तूं, पावसा ओनू एक पावसा जायना जाल्यार गिमाच्यान तरी तूं मारून मातशी घे म्हणून सांगलें। पयल्यार तेजेर तेणी कांय एक्शन घेतलें ना। ओनू बीन आमी सांगलें की ही झाडां आमकां प्रॉब्लेम करतली अशें म्हणून। म्हणटा थंय आसा काल सुद्दां राती तो पंचा कडेन उलयल्ला अशें लायटी बीन ना रे आनी झाडां ही आसा ती एक दीस आमकां तरी अशें त्रासां उडयतली अशें म्हणून। पयलीं आयज सकाळीं 6:45 सुमार पावस आनी वारो येयलो आनी ते वाऱ्याचेर तें पडलें म्हणल्यार आमी सगळीं सेफ उरलीं। मेन म्हणल्यार म्हाजी भुरगीं घराच्यान भायर सरोन गेल्ले, म्हाजो चेडो नासलेलो। मेन म्हाजो चेडो आसलो जाल्यार आंगणा भायर भितर नाचपाचो, तें एक देवाचो उपकार म्हणटा हांव। आनी घोवाक म्हाजे तो धांवन गेल्लो म्हणून तोय साल्वार जालो। माय आसा ती बीन ते सायडीच्यान गेली म्हणून ती आनी मेन म्हळ्यार हांव नुस्तें हाडपाक गेल्लें पळय, हांव पयल्यान थंय साकून हाडली जाल्यार हांव आयज आंगणा म्हाजी मडी पळोवपा मेळटा आशिल्लें अशें म्हाका दिसता। ते झाडां लागून मातशी कापून हें करा म्हणून। आनी बाकीचीं आसा पळय ते आमी उरलेले आसा पळय ते ह्या पावसा 100% पडटले। हांव सांगता 100% ह्या पावसा ते पडटले अशें म्हाका दिसता, कित्याक ते सपोर्टाचेर तो आंबो आशिल्लो। ते आतलो वारें लागतरे ते आंबो तो पडटलोच, परतून तर वारें येयलो तर तो आंबो पडटा। त्या खातीर हांव पयलीं सांगता ती बीन झाडां मातशी कापची। लोकां सायडीन आमगेली अशें न्हू, आयज आमकां देवान साल्वार केलें तशें लोकांले सायडीन ती व्हडली व्हडली झाडां आहा ती कोणाले आयकनासतना कितें हें करून तेंची कापून उडोवची अशें गव्हर्मेंटा कडेन आमी पडल्या 5-6-7-8 कितें ते सायडीच्यान ते तेंगे
ते गोठा स्टेजेर पडला, आमच्या घरार पडला, तेंगे आसलो तो तें घर सालवार जावन ते देवळाचे हेका पडला. मिन्स खंय घरांत एकूण झाडां की चडान चड करून बेगीन बेगीन अशी एक्शन घेवची अशें आमचें. कित्याक आयज पळय बरी अशें कांय हें जालें ना की घराचें हें जालें म्हण डॅमेज जालो म्हणटरे तितली हें ना. एक मनशाक कितें जाल्लें जाल्यार कांय आमच्यान उपाय करपाक मेळना आसलेलो. मेन म्हळ्यार म्हाजी घराची किचन गेलें, टॉयलेट गेलो, बेडरूम गेलो, गॅलरी गेली, आनी मेन म्हळ्यार आमी कितें दिसवाड्या काम करपाचें की आमचो कोण ना गव्हर्मेंट जॉबा बाबा खंय एक लॉना घालतली हें करतलें आनी सडसडीत घरदार उबी करतलें म्हणून. मागीर सगळें सामान थंय किचनां तें सगळें थंय हें जावन गेल्लें आसा. मिन्स हांव कांय सांगूं शकना की तेजेर की आमकां कोणें हेल्प करचें अशें म्हाजें आनी कांय ना. खंय घरांत एकूण झाडां आसा ती कापपा मातशें एक्शन घेवची इतलेंच हांव सांगता आनी कांय सांगना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.